कार्मेल कॅफे जाल्या उपरांत ताजे जिणेंत मस्त बरेपण जालां. थोड्यांक काजार जाल्या, काजारा खातीर राखून आसतली. ऑलरेडी तुका जावचें नाका तुजी बायलेचें नाल्यार म्हाका मार पडोंक ताजें सगळें नांव सांगिनासतना आल्कून सेरवय नासतना ह्या गांवचें नांव सेरवोवचें काल्याक गांवच्या नांवाचें की चड म्हणजे नेल्लो म्हण कशें जालें म्हणून क्युरियोसिटी आसा. हांव डायरेक्शन करता रे म्हणलो तो. एक्चुअली चिंतलें हांवें डायरेक्शन करूंक हय ओल्ला दमाना सिनाली म्हणटात जायत रे म्हणलें. एका स्त्री पात्रांत हांव वेदिक आयलो. फुटी मार म्हाका एक अवकाश ती हांवें केला. म्हाका वता एक्टींग करूंक. एरीक बाब तुमी म्हाका नाटक दिलें एक अभिनय करीजे तुमी एक पात्र करीजे. स्क्रिप्टवर दिताना एरीक बाब म्हणालो म्हाका जावचें ना. आमची टीम सोडून दुसऱ्या थोड्या जाग्यांनी प्रॅक्टिसाक गेला. 6 वरां प्रॅक्टीस आपयतात 6:30 आपयतात. इवन डायरेक्टर ती येता 7:30. आपुट्ट कोंकणी म्हळ्यार चॅलेंज घालून सांगता कोणी उलयना कांय ना. बॅकअप म्हणजे झिरो जालें. आनी नेकल्यान दिता म्हणलें तो मागीर फाटीमुखार केलें. शुटिंगाक डेट दिवन जाल्या. युनिट बूक करून जाला. कॅमेरा बूक करून जाला. आर्टिस्टांक डेट दिवन जाल्या. आमी तांकां मेळ्ळ्या. आमी रिक्वेस्ट केलें कलाकारां खातीर एक विशेष कांय रियायत दिवया. ना 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 ते 50,000 जाता तसो. म्हजीं पदां थोड्या कॉम्पिटिशनांनी सादर जाताना म्हजें नांव सयत थंय काडूंक फाटीमुखार पडटा. दाखयचें ती स्क्रिनार. म्हाका थ्रेट आयलें म्हाका कशें रिलीज करता पळय ते. म्हणजे सांगतात आसलो मनीस हे आमच्या भाशेची मर्याद काडटात रे म्हणून गेला शुटिंगाक येवन. थोड्यो गजाली हांवें आयकूंक मेळिल्ल्यो आसात पूण ते हांवें हांगा आयकल्ल्यो गजाली सांगल्यो जाल्यार त्यो आनीक चड स्प्रेड जाता. थोडे म्हणजे आसा कोंकणी भास उरोवंक कोंकणी जिरोवंक कोंकणी जोरोवंक म्हणून साद येतना मुखल्या पिळगेक पावोवंकय. म्हज्या बापायचेरय म्हाका सुद्द मोग नातलो कित्याक गोतना. खंयच्या डॉक्टरान सांगलें तुमकां सर्जरी जाय आमचे म्हण चिंचे आमकांच फाटल्यान खोट घालचे मनीस आमचेच आसात. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस. आज हांव फकत कार्मेल कॅफेची निरूपकी जावन मात्र हांगासर बसोंक ना. बागार आयच्या सैऱ्याची एक व्हडली अभिमानी जावन हांगासर बसल्या म्हण सांगूंक म्हाका भोव चड संतोष भोगता. रंगमंचेचेर आदल्या काळार आमी पळयलें जाल्यार भोव थोडे हेळिल्ले कलाकार तांणी रास करनासलो तो काळ म्हणून सांगेत. आनीक रंगमंचेचेर एक अलिखीत नियम आसले की नाटक ह्या तरेचे सदां जायचें म्हणून सांगताले. प्रेक्षकांनी तशेंच कलाकारांनी हे एक नियम मानून घेवन कितें नवें जावं म्हणून थंयसर नातले. आनी तसल्या संदर्भार भोव थोड्या कलाकारांनी एका व्हड रिस्केक हात घालून थोडे नवें जावन तरी ह्या रंगमंचेचेर हाडीचे म्हूण सांगून प्रयत्न केल्ले आसा. आनी यशस्वी जाल्ले भोव थोडे. आनी यशस्वी नांवां पैकी एक नांव आसा आयच्या सैऱ्याचें. तांचें नांव फकत 2 अक्षरांचें तरी हे नांव संवसारार सगळ्यांच्या काळजांनी रास केलें तसलें नांव. आनीक रंगमंचेचे कलाकार मात्र हे न्हय आसतना तांणी आपूण नातले खंयचेय एक फील्ड ना म्हणून हांवें सांगेत. बरे बरोवपी नाटक बरयतात निर्देशन करतात बरे कवी सांगत आस. आतां थोड्याच दिसांनी तांचे पयले फिल्म पुरतें चलनचित्र कोडयालच्या थिएटरांनी रिलीज जावंक आयतें जालां. इतलें सांगतना हांव कोणा विशयान उलयतां म्हणून तुमकां येदोळस कळ्ळां आसतलें. तांच्या बाप्तिस्माचें नांव नेविल आग्नेल तरी नेल्लू पेरमनूर म्हळ्यार नांवा कालस सगळ्या संवसारार तांचें नांव आज गाजतें आसा. तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया. तर नेल्लू बाब तुमकां नेविल आनी नेल्लू पेरमनूर म्हणून सगळ्या संवसाराक सांगतात तरी हांवें तुमकां मोगान नेल्लू बाब म्हणून आपोवचें. तशें पयल्यान पयलें आमच्या सर्वेक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल किरणाच्या टिमा तर्फेन तुमकां ह्या पॉडकास्टाक हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. समेस्त विक्षकांकी म्हजे प्रणाम. कशें आसा नेल्लू बाब? भलायकी चालाकी पुरा सद्याक कितें म्हणटात म्हळ्यार तुमच्या मागण्यान दुस्मानाच्या दगलबाजेन हांगा पर्यंत येवन पावल्यात. तशें ह्या दिसांनी मस्त बिझी नेल्लो बाब. फोनार सोड मेसेजारी मेळचे बारीक कश्टांनी पण जाल्यार हांवें तांकां थोड्या तेंपा आदी आमी मेळिल्ल्या वेळार सांगलें नेल्लो बाब तुमच्या सांगात एक एपिसोड म्हाका करूंकूच आसा म्हणून सांगल्या वेळार रिजाबाई म्हजें फिल्म येता त्या वेळार करया म्हणून प्रॉमिस केलें. आनी त्याच प्रमाणे आज बासाक आज ते ओके म्हणून हांगासर पावल्यात. तर सडावत कलाकारांनी साहितीनी कवींनी आनीक मिडिया इंडस्ट्री थोड्या मनशांनी तांच्या नांवां सांगता तांचे सगळें नांव सांगिनासतना आल्कून सेरवय नासतना ह्या गांवचें नांव सेरवोवचें काल्याक फॉर एक्झाम्पल तुमी नेल्लो पेरमनूर तशेंच आमचे वॉल्टर नंदळीक दैज व्हडल्याचे स्टॅनी बेळा जिओ आग्रार अशें पुरा तुमी गांवचें टायटस नोरोना म्हणल्यार ते नोरोना म्हणटात. टायटस ताकोडे पूण तो ताकोडेन ना तो कोडयाळ आसा. कोडयाळ सिजे ताकोडे म्हणून ताकोडेन नातलो कोडयाळ आसलो मस्तून आसात तशें. इवन एम जॉन पेरमनूर म्हणलो एकलो तो आतां हांगा रावता खंय देरेबायल रावता पूण एम जॉन पेरमनूरच घालता तो. ते कारण कितें ते एक म्हाका एक विचारूंक आसलें ते साहित्याचें नांवां सांगाता. एक गांवचो अभिमान म्हणजे की आमचें नांव खंय एक रजिस्टर जावन आसता. रजिस्टर जावन आसता
एका कडेन आनी एका कडेन काल्या वालाचे येताना ते नांव बदलिल्यार परत मे बी ते रिकवर करूंक कशें जावंक पुरो तितलो व्हडलो कलाकार जाताना गुत्त ना म्हाका हांव एक ल्हानशें म्हणटा सो म्हजी अभिप्राय सांगचे हांवें कैंगी हांव सद्याक पेरमनंटूच आसा पूण बदलूंक कालें म्हणटा पळय आतां एक आमचे बप्तिस्माचें नांव आसा तें कशें बदलूंक जायना गे लोकांनी रिजिस्टर केल्लें नांव बदलूंक जायना म्हणजे म्हजी अभिप्राय पूण म्हज्या गांवच्या नांवाच्या की चड म्हणजे निल्लू म्हण कशें जालें म्हणल्यार सवालाक मुस्तुना कडेन एक क्युरियोसिटी आसली ते नेवील आसा नेवील मात निल्लू केल्लें न्ही हांवें म्हणजे सेकेंड नांव एग्नेल तातूंत नेल्ल आसा ओके दोनांयकी रिलेटेड जाता म्हणल्यार तितें नेल्लू म्हणून एक्चुअली हांवेंय न्ही म्हणजे दाटून ऑल्विन सी वेगसान हांव कविता बरोवंक सुरू करताना CYM आसलें तो आतां ICM जालां जाल्यार कविता बरोवंक सुरू करताना ताणें म्हाका नेल्लू म्हणून ताणें आपयलें म्हाका ओके तशें तांणी दिल्लें कवी नांव तशें एक हर एक कवी हांवचे ताची एक अस्मिताय दाखोवचे खातीर तें नांव एक बोसड म्हत्वाचें म्हणटा थोडे फुडें म्हणटात हेसरल्ली ಏನಿದೆ म्हणून सांगून बट हेसरल्ली ಎಲ್ಲ इरोದು मस्त आसा तशें म्हणटा आसतना नेल्लू बाबाचें ल्हानपण कशें आसलें तांच्या कुटुंबान कोण आसली ताच्या विशयान म्हाका इल्लें सांगतात गी ल्हान आसतना तें मस्त ल्हान आसलो पूण मम्मी डॅडीची वळख आसली बिलकुल सगळ्यांच्या बरी एक इंटरव्यूवान सांगून आसता इल्लेशें नांव जोडलें आमच्या काळार तशें आसलें अशें आसलें ऑफकोर्स आमकांय कश्ट आसले दुबळीकाय आसली आमचे खातीर आमची वडिलांक कितें कश्ट आसलीं आतां समजता आमकां एक बापूय जाल्या उपरांत करेक्ट भुरग्यां खातीर आमी कितें करी जें आसलें तें तांणी केलां तो आमकां तें समजून येतलें रायट एक तांची भुरगीं जावन आमकां तें समजोवंकूच नासलें तांची दुकान जावं दी तांचे कश्ट जावं दी आमच्या खातीर कितले कश्ट जाल्यात ते आतां थोड्यो गजाली उडासाक येतात इवन म्हज्या बापायचेरय म्हाका सड्ड मोग नासलो कित्याक गोतूना पूण ताणें केल्ले सॅक्रिफायस आतां उडास येता रियलायज जाता तो केदार ना म्हूण जाला आतां थोड्यो गजाली अयो हांवें म्हज्या बापायक मोगान पळय आसलें पळोवना म्हूण न्ही पळयना ताची साखरी केली ती गजाल दुसरी पूण आनी बऱ्यान पळयता म्हणलें आतां दिसता तुमी ल्हानपणांत तुमचें कश्ट जिवीत आसलें की तें जावंक पुरो पूण एक नाटकाची कीड कित्याक म्हळ्यार आमकां कीड तूं म्हूण सांगेत आमच्या कलाकाराक जावन आमी कालें करता कोरोज म्हणटा कोरोज वा कीड म्हणून सांगेत ही एक कीड वा ही एक कोरोज लागून कारण कितें हांव CYMक जॉयन जाल्लो थंय म्हजे बापू सपूत खाशा बापू सपूत ऑल्विन सी वेगस म्हणून थंय तो कल्चरल सेक्रेटरी कालिंगी आसलो ताणें ताचे पयलें मस्त नाटकांनी एक्टींग केलें हांव केदार थंय जॉयन जालो एक नाटक हांव चिंता हांग बिजल्यार मसले मेळटा या बोबे सुबिना खंयसर बोबे न्ही हांग बिजल्यार थंयसर एक नाटक JB डिसोजा कुलशेकर ताचो नाटक आयला क्रिसमसाची तयारी जावन आसा म्हाका एक कैंगी हांवें अभिनय करी जे आमचे मस्त तरणाटे वेदीर येतात म्हाका एक अवकाश ना न्ही ऑल्वे कडेन म्हळें हांवें हाच्या पयलीं केल्यात म्हाका एक अवकाश ती म्हणून फस्ट कोणी सांगल्यार पाती न्ही ती फोटो म्हजे कडेन मुस्तें बसली आतां ती फोटो दिसना एका स्त्री पात्रांत हांव वेदीक आयलो ल्हानसो पात्र एक मारणे मिसो वेस घालून येवचे एक मंकोडकरचे त्या घरच्या येजमान्याक तले एका पात्रांत आयिल्लो फुटी मार म्हाका एक अवकाश ती हांवें केल्या म्हाका गोत्ता एक्टींग करूंक म्हणून थंय हांव न्हू ताचे उपरांत थंय थोडे ल्हान नाटक बरयले ते स्क्रिप्टांत थोडे आसा थोडे नात मिस्टर माव मिलिटरी सोडयल्यार कळटा थोडे ल्हान नाटक आतां उडासी नान थोडी नांव थंय बरोवची कालिंगी एक करूच ताचे पयलीं ल्हान कविता शुटुका बरोबर बरोवन आसलो थंय म्हाका करेक्ट उडास आसा रोनाल्ड फेर्नांडीस म्हणून ताका आमी LRF म्हणटा रोनाल्ड फेर्नांडीस म्हणून ICM थोडो सक्री तो संदो आसलो ताणें म्हाका थोडे करेक्शन्स दिवचे आसले थोडे हेंय उडास दवरनात बट हांवें तें उडास दवरलां करेक्शन दिवन आसलो अळे नेवील हें अशें करच्या की अशें बरयल्यार बरें आसता मुखल्यो वयल्यो लायनी सकयल लायनी वयर वर तो तफावत पळय आसो म्हणून त्यो बऱ्यो गजाली ताणें सांगून दिल्यो आसात पूण एक वेदी म्हणून सोडिल्लो CYMच्या हांचो न्हू बट कोणें म्हाका वेदी दिल्ली ऑल्विन सी वेगस म्हजो धाट्टो तो ताचे उपरांत कारणांतर पेर्मनंट सोडून दुसऱ्या कडेन गेलो ताणें रंग सारून सोडलो तो एकलो कलाकार म्हणल्यार ताणें विसरून सोडलें कालें करतना तो खंयच्या एक्टिविटीसांत पळोवंक मेळना तालो ताचे उपरांत म्हाका एरीक बाब एका कडेन मेळ्ळो हांव मदें लकुमीत आसलो
2002 आता हांव ते टीम सुरू जाताना लकुमींत आसलो तुळू नाटक मस्तू करनासलो एरिक बाब मेळलो म्हणालो अळे रे तूं तुळून तितले नाटक करनासा कोंकणीत एक कर रे चाफराचो स्क्रिप्ट दिता तुका म्हणालो म्हणे चाफराचो स्क्रिप्ट डायरेक्शन करचें तितलो व्हडलो मनीस हांव न्ही एरिक बाब म्हजें कालेंग एक चिंता आसा म्हाका एक नाटक बरयचें एक कमर्शियल नाटक बरयचें आनी तो बऱ्या पंगडाक आनी सादर करीचें म्हणून एक मोन आसा म्हणून त्या वेळार म्हाका विल्सन डिसोजा आतां ऑस्ट्रेलिया आसा विल्सन कलाकार म्हणून ताची इल्लीशी वळख आसली थंय आमी माणसोपणान थोडे स्किट आनी करनासले अप्रूप तशें ताचे कडेन म्हणटना हांव डायरेक्शन करताले म्हणलो तो एक्चुअली चिंतलें हांवें डायरेक्शन करूंक हय स्क्रिप्ट तूं बरें हांव डायरेक्शन करता म्हणून मागीर काय म्हणटा ओल्लादा मनसीन आली म्हणटात जायत रे म्हणलें फ्रेंडशिपा खातीर वय जायत रे म्हणलें आमी एक तातूंत पात्र एरिक बाबाक दवरलो एरिक बाबाक म्हळें एरिक बाब तुमी म्हाका नाटक दिलें एक अभिनय करीचे तुमी एक पात्र करीचे आनी तो बरो पात्र एक तो कितें आसा गंभीर त्या रिती कॅरेक्टर सूट जावन वय 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 जायत रे करता रे म्हणलो एरिक बाबाक वेदी काडचें म्हणटा आमकां आनीक एक चालें बरो करून स्क्रिप्ट बरयलो स्क्रिप्ट वर दिताना एरिक बाब म्हणालो म्हाका जावचें ना रे म्हणजे राटावळ चड आसा म्हाका सोड सोडा रे तुमी म्हणालो काय नाही करचें त्या पात्राक कोणाक काडचें उरलें सगळे पात्र हांवें सेट करून जाल्यार त्या पात्राक कालें करचें म्हणटना एक दीस मारोळी तेणें आमी खंय ह्या विल्सन येताना ऑलविन्सी वेगस बायकार असो दिसता ताका रावयलें अरे हाका दिया रे म्हणालो ऑलरेडी बसून खंय एक हॉटेलांत बसून च्या पिवन ताका सगळें एक्सप्लेन केलें म्हाका त्या दिसा ताणें थंय वेदी केल्ले CYM 11 वर्सां उपरांत परत ताका हांगा वेदी काडले हांवें सोडून सोडलें ताचे उपरांत ऑलविन्सी वेगस फेमस जालो ताच्या उपरांत ओके तशें तुमी वयर सोडून वेता आसतना जिणयेंत तुमी तुमचे सांगात सुमार जाणां वयर वेला मात्र न्ही आनी वयर वेतार तुमकां कोणें पुरो बेडतान लोटून दिल्लें गी तांचो तुमी उडास दवरला जाल्यार 10 जाणां असो दवरला आनी थोड्यांचो उडास आसल्यार हांगा कांय नांवां काडटाना तांची नांवां सोडून वचूंक पुरो थोडे फुडें जाता त्या संगतींत कितें म्हणल्यार स्क्रिप्टेड उलोवचें न्ही करेक्ट मोतीन कितें येता तें उलोवचें उलोवचे शिवाय तशें तुमची एक नाटकाची जर्नी सुरू जाता नाटक बरोवंक सुरू करतात आनी त्या वेळार एक कॉमेडी हाडणं प्रत्येक कॉमेडी नाटकच म्हूण सांगून एक नवें सांग हाडले कीर्ती तुमकां लाभता सो एक नवें सांग हाडीचें म्हूण सांगून काल्याक तुमच्या मोतीक येता आनी हांवें नवें सांग हाडी जेवन चिंतूंकच ना परद्याचें नाटक केदाळ जावन आसलें ताचे मदें पदां येतलीं परदे बदलतले मदें वाट येतली गार्डन येतलें तोले पर नाटक हांवें मस्त पळोवनात बट हांव तुळू शारदा कला आर्ट्स मंजेश्वराच्या टिमांत लकुमीक येवच्या पयलीं 1-2 वर्सां आसलो थंय तशेंच परदे एक 10-15 परदे असतात एका नाटकाक आनी 30-35 सीन असतात नाटकय तशेंच 3-3.5 वरांचे असतात हांगा आयल्या उपरांत सिंगल सेटाचें नाटकय पळोवंक मेळ्ळें लकुमीक आयल्या उपरांत इवन हांवें एका कॉम्पिटिशनाक एक नाटक म्हजेंत टीम बांदून घाल्लो ताच्या पयलें प्रकृती कलाविदर म्हणून तातूंत म्हाका सपोर्टेड कॅरेक्टराक बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मेळ्ळ्या खातीर हांव लकुमीक येवंक कारण दिनेश आत्तावरून म्हाका थंय पळोवन लकुमीक हाडलो तुळू नाटक पळयल्या उपरांत हलेच नाटक कोंकणीच्या वेदीर येजे इवन गंगून गम्मत आपिना आवडे कुशल द कुशल तले नाटक सिंगल सेटाचें नाटक ताच्या पयलीं आयल्यात सांप्रदायीक कितें परद्याचें नाटक आसलें ती संप्रदाय म्हूण न्हू जाफरा दे कोस्तान जावं दी मिकमॅक्सान जावं दी सिंगल सेटाचें नाटक हाडल्यात पूण खंय एक तुळू नाटकाच्या रेंजार तें म्युजीक सिनेमॅटीक म्युजीक तातूंत पळय एक हाडी जें म्हणलें एक खंय चिंता पायलें आनी त्या सरीतीर हांवें पयलो नाटक बोंगो बरयलो आनी बोंगो नाटक जाल्या उपरांत इतली यशस्वी लाभली की आतां पळयतना बघता खंय आमी तें उणेपण दिसता आमकां त्या नाटकांत त्या काळाक तो खंय सुपरहीट नाटक जालो आनी ताच्या गेट टुगेदरा वेळार एरिक बाबान म्हाका एक चॅलेंज दिलें मुखल्या 4 वर्सांनी एक वर्साक एक नाटक तुजो जायचे रे म्हणून खंय तावन आयलें गोत्तना बोंगो जाला ऑलरेडी बोंगो जालो न्ही बोंगलो बोकरो बोलपो बसतू इमिडिएट अनाउन्स करून सोडलें पुरा बी वय अनाउन्स करून सोडलें म्हजे कडेन काणी ना कांय ना अनाउन्स करून सोडलें त्या तिकीत ते गेले मुखारसून गेले पूण हाच्या फाटल्यान ते मुखारसून वचूंक आनी एक नाटकाच्या शेतान म्हाका व्हडलो तेंको दिल्लो मनीस कोण म्हळ्यार फेलिक्स लास्रादो सिंगर आतां तो ना फेलिक्स लास्रादो कडेन हांवें डिस्कशन करचें आसलें केदाळ कित्याक आमी गांवचे आसले अप्रूप सांगाता मेळटले ताच्या पयलीं थोड्या नाटकांनी आमी CLCन जावन CYM केल्ले आसात ताचे कडेन आमचे म्हणलें एरिक बाबान अशें चॅलेंज दिलो अशें सब्जेक्ट आसा तूं बरोवंक सुरू कर म्हणलो फर्स्ट डे एक सीन बरयलें
ताका दिलें तो एंडमूरीच्यो कादंबरी तमिळ मलयाळम फिल्मां मस्त पळयता मस्त मस्त पळोवन आसलो इवन म्हाकाय सांगून आसलो अळे फिल्म येता आसा टीव्हीचेर पळय म्हणून एक सीन बरयले हातून कांय करेक्शन सुपर आसा म्हणलो इंट्रोडक्शन बरें आसा अशेंत आसून हितून नेक्स्ट सीन तुवें कशें एक्सप्लेन केलां म्हाका तशें बरोवन वच म्हणलो सेकंड सीनांत ताणें थोडे ट्विस्ट थोडे करेक्शन सांगले हांगा एक सीन बरोवचें तें ताणें वाचल्या उपरांत त्या दिसा संजेर येवन नेक्स्ट सीन कशें करियेत म्हूण डिस्कशन करचें हांवें तें बरोवचें तशें हांव चिंता एक 8-10 दिसांनी मंगो म्हणून नाटक आमी बरोवन काडलो ताचे उपरांत सकडी नाटक बोतान सुरू जालें सकडी नाटक बरयतना म्हाका फेलिक्स लास्त्रादोसो सांगत आसलो इवन निर्धार नाटक आमी कॉम्पिटिशनाक गेल्लो 3rd प्लेस मेळिल्लें बाब बदलाना तो एक नाटक आमकां कॉमेडींत 1st प्लेस मेळिल्लो तें पुरो नाटक ताचे उपरांत वळोन आयलें मस्त तातूंत उपरांत सकळचें नाटक मात्र हांवें एका तुळू स्टोरी एक एडॉप्ट करून बरयल्लो तुळू कॉमेडी आनी ल्हानशी एक स्टोरीच्या चड तुळू कॉमेडी एक 2 सीन अर्जंटाक एक नाटक जाय आसलें सांगूनच बरयलो तुळू असो नाटक आसा हांव इल्लेशें ताचें इन्फ्लुयन्स खाण घेता म्हणून त्या एका नाटकांत हांवें खाण घेतला सोडल्यार आतां ताचे उपरांत SBG ट्रॅव्हल्स आतां काल एक सुपरहिट नाटक दावोन आसा कुवेट सगळ्यांनी वचून भोंवून आयला तुमी गांव ना आनी एक दाखलो काल म्हळ्यार जाल्ल्यात वेदीर 2 पटी जाल्लो एक मात्र नाटक म्हूण चिंता अर्विल्या वर्सांनी कोरोना पयले SBG ट्रॅव्हल्स कुवेटान जाल्लो मुस्ताना गोत्रा तो तें नाटक जाला म्हणून आतां परच्या पोर जालो लास्ट जानेवारीन जालो विशय काय म्हळ्यार आमी रूट नंबर 1 आनी रूट नंबर 2 केल्लो कित्याक म्हळ्यार रूट नंबर 1 कॉमेडी ट्रॅकच दुसरें सब्जेक्ट तसो लोकांक नाटक पळयतना कंप्लीट ही सुरवात विंगड आसा मदें कॉमेडी कॅरेक्टर्स विंगड येतात म्हणटना थोड्या लोकांक गोतूच ना नाटक हिंगी पळयलो म्हणटात की थोडे जाला कुवेटाच्याच मातयेन पूण हातून एक सीन आसा आमी ते कॉमेडी कंपनी ह्या नाटकान आसले ते 18 मिनटाचे सीन आसले ते सीन आमी ताचे उपरांत आमी कॉमेडी कंपनी शो म्हणून कलांगणान करतना तेंच सीन काणी घेवन एक स्किट केलो एक स्किट्टा पर्यंत आसा तो केलो तो एक 25 मिनटांक आयलो ताचे उपरांत तो एकदम हिट जालो तातूंत हरी एक घडये पंचस अशें हांसोवंक उरल्या कडेन पुरो वर गेल्या आतां पोर आमी कॉमेडी कंपनी शो सुरू जावन हांव चिंता एक 4 वर्सां जालीं पोर आमी बँगलोरान कॉमेडी कंपनी शो म्हणून केलो आमकां 1 घंटो टायम दिलो आमी म्हणलें तुमी 3 स्किट करा म्हणलें 20 मिनट 3 स्किट हांवें एकच स्किट केल्या जाता एका घंट्याचो तो बोर जायना पळयलें सांगा म्हणलें तो आमच्या हातून 50 मिनिट्स वचून आसलो ह्या नाटकान प्रॅक्टीस केले 2-3 दीस प्रॅक्टीस केले एका घंट्याक जायचे रे 10 मिनटां आड जायचे रे म्हणून एका घंट्याक पॅक करून गेल्या थंय लोकांनी हांसूंक सुरू केल्ले 1 वर 20 मिनटां स्किट दवडयला आमी तो एक सीन ते नाटकाचे ल्हान सीन तातूंत इतले पंचस इतले हांसूंक घे तो हिट ते नाटक तांणी कांय विचारलो तुमी 20 मिनटां चड काणी गेली कित्याक तितले एन्जॉय केला एक नाटक असो पीस कॉमेडी कंपनी गेल्लो आमी कॉमेडी कंपनी शो तोच आमी पोर वचून बँगलोर करून आयलात तुमी म्हाका सांगले थोड्या कॅरेक्टराक मोती म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल एरिक बाबा विशयी तुमी सांगले एरिक बाबान मोतीन दोन तांचे खातीर ते एक पात्र बरयलो म्हण सांगून तुमी नाटक बरयता आसतना ह्या पात्राक वत्त कलाकार जायचे म्हण सांगून तांच्या प्रमाणे तुमी बरयतात गी वा ते बरोवचे प्रोसेस तुमचे कशें चलता ऑफकोर्स बरयचें पडटा कित्याक म्हळ्यार एका मनशान तो वेदीक येतना ताणें उलोवची एक शैली आसता करेक्ट ह्या पात्राक ती शैली मॅच जाता गी म्हणून चिंता करेक्ट ह्या पात्राक ती शैली मॅच जाता गी तूं करीत गी ताची कॅपॅसिटी काले तें जज करता पयलें करेक्ट तशें म्हणटना आतां हांवें सदावत नाटक बरोवचें त्या एजाच्या मनशांक मतीन दवरून करेक्ट हांव कोणाक गेड एक व्हडली मायकर आमची सेल्लीबाई म्हणून आसली कुलशेकर तुमकां गुत्ता की ना गुत्तना बोंगो व्हिडिओ पळयल्यार कळटा तो पात्र हांवें तिका बरयल्लो न्ही विल्सन कलाकारान तिका आपोवन हाडलें पूण तिणें इतलो आपुरबाय केला की मस्त काले म्हणटा पळय ती एक भयंकर एक हिट्ट जाली त्या नाटकांत पात्र पळोवन हांव पात्रधारीक पळोवन पात्र रचता सदावतशें इवन आमच्या फिल्मांत तितलेंच केल्लें आमी
नाटक थोडे टेक्निकल डिटेल्स म्हणून सांगल्यार चढावत लोकांक पळयतना कालें जाता आमी स्टेजीर येवन स्टेजीर आमी एक्ट करचे मात दिसता थोडे पडे स्क्रिप्टान कालें बरयलें थोडे कडेन प्रॉम्प्टरांनी आसतात म्हणजे 3-4 घंटे नाटक जाल्यार प्रॉम्प्टर जायचे आमच्याकडे ते ना. पडटा तुमच्याकडे ते ना म्हणून म्हाका गोत्त आसा देखून त्या खातीर एका प्रॉम्प्टराचेर सांगलें थोडे पडे सोमाका टायकानातल्या वेळार ते वचून स्टेजीर तुमी तुमचेंच इम्प्रोवायझेशन करचें पडटा आनी ह्या वेळार अर्ली पुरो चेंजीस तुमी कशे कणखाण घेतात म्हाका हांव स्टेजीर एका पात्रांत आसतानाय मुखार कोणी मोबायलांत व्हिडिओ करनासल्यार हांव शिदा सांगता मोबायल सकयल दवर म्हणून पूण हांव हांगा कंटिन्यू करता मागीर पूण नाटक स्टेज म्हण येताना तें डेडिकेशन खंय तावन आयलां गोत्तू ना कोणी एकलो डिस्टर्ब करनासता भुरगीं धांवन आसता हांव शिदा सांगता ते भुरग्यांक भायर व्हरा म्हणून म्हाका ते हांव स्टेजींतल्यान भायर येता म्हणलें हें भोगाना हें हांव शिकलो नवीन पाटीलांत नवीन पाटील आनंद बोळारान मस्त म्हळ्यार मस्त म्हाका धाडोवन पिकयलां नवीन पाटीलाचे थोडे ऑन दी स्पॉट थोडे डायलॉग्स आनी आनंद बोळाराची ती शैली ताणें तो कोणाच्या मुखार करेक्शन करनातलो आनंद बोळार तितलो मालगडो कलाकार जाल्यार उरेदोरी आसतना नाटकांत हांव ताणें एक कालें म्हणटात ट्रेंड सेट केल्लो आर्टिस्ट भितर ग्रीन रूमांत नेल्लू अವು ಅಂಚ ಪಂಡಾತ ಅವು ಇಂಚ ಪನಿಗೆ ಅವು ನನ್ನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಚ ಆಪುಂಡು म्हणून तशें थंय तावन त्या मानची येतावन तुळून तावन लाकुमीत खाणें शिकोवन आयलां तें हांगा वापरलां सोडल्यार इल्लें इम्प्रोवायज केलां तशें करियेत म्हणून इम्प्रोवायज केलां हय तशें तुमी म्हणून सांगल्यार स्क्रिप्ट म्हणून स्क्रिप्ट बरयतात आतां प्रॅक्टीसांनी पुरो करता थोडे पुटी तुमी मस्त लेट म्हणजे प्रॅक्टीस करतात थोडे पुटी तांणी तांचे कॅरेक्टर भायर वचून थोडे पुटी काले म्हणजे गडबडी जाल्ली आसता सो त्या संदर्भात तुमी ते कशें कवर अप करता मस्त संदर्भांनी आसता मुखलो आर्टिस्ट ब्लँक जाल्ल्या तो हांवूय ब्लँक जालो जाल्यार नाटक बनते करेक्ट मुखार वेचे बेरना मस्त संदर्भांनी जाल्लें आसा मागीर दुसऱ्या तरेतीन उडास केल्यार तांकां उडास येनासतना रावचें आसा भरपूर कुळुरांत एसपीजी ट्रॅव्हल्स नाटक जाताना एसपीजी ट्रॅव्हल्स नाटक इल्लोसो डल जालो म्हणून थंय मात कित्याक गोत्तू ना एक वाऱ्याचे उपादर आसले आमी स्पिकर अशें दवरल्यार वाऱ्या हांगा तावन येतले तांकां भोवशें नाटक रीच जावना कुळूरच्या नाटकांत एक दोग आर्टिस्ट ब्लँक जाल्यात त्यो उपरांत गजाली घडोवन आसात प्रॅक्टिसाची गजाल येताना आमी एक नाटक 45 days प्रॅक्टीस करता 45 days ओके ती एक आदीन तावन म्हणजे एकले एक ते 45 days प्रॅक्टीस हेजे आयतार ना सोनवारा केल्यार नातल्यार ना आमचें प्रॅक्टीस कशें म्हळ्यार बोंगो नाटकाचें प्रॅक्टीस कशें म्हळ्यार 6 वरार प्रॅक्टीस म्हळ्यार सवांक 5 मिनट आसतना प्रॅक्टीस सुरू जावन जालें सवांक 5 मिनट आसतना सुरू जालें 8 म्हळ्यार 8 वरार बंद जावन जालें ओके एक सीन अर्देर आसूं दी या सुरू जाला मात जावंक पुरो बंद ते ओके तितले स्ट्रिक्ट आसले वेळा खातीर आमी आमच्या वेळाक महत्व दिवचें की दुसऱ्यांच्या वेळाक महत्व दिवचें कमिटमेंट म्हणलें आसता आतां एक कलाकार थंय प्रॅक्टीस जावन 8 वरां प्रॅक्टीस जाता 8:30 येवन पावता दूद हाडूंक सांगी तांदूळ हाडूंक सांगी आनी येता म्हळ्यार एक कमिटमेंट आसता त्या कमिटमेंटाक आमी हांगा मार घालनाचो करेक्ट सो टायम तो टायम हांवें मस्त महत्व दिवचो टायमाक कित्याक म्हळ्यार हें म्हाका शिकयल्लें हांव खंय जाल्यार सांगता एरीक बाबान एरीक बाबाच्या नाटक करच्या पयलें तें आमी कालें स्किट्टांनी बरो करनासल्या वेळ म्हळ्यार वेळ तें खंयचेंय कार्य सुरू म्हळ्यार सुरूच हांव आजून पाळणा येयलां तें भोवशें हांगा येताना जाल्यार तुमच्या की पयलीं हांव येवन पावलां करेक्ट सो ते कमिटमेंट हांव चिंता आतांच्या काळार इंगियाचे मस्त प्रॉब्लेम जावन आसा मस्त म्हळ्यार हांव आमची टीम सोडून दुसऱ्या थोड्या जाग्यांनी प्रॅक्टिसाक गेला नांव नाका 6 वरां प्रॅक्टीस आपयतात 6:30 आपयतात 7:30 वरां सुरू करतात करेक्ट इवन डायरेक्टर येता 7:30 करेक्ट त्यो गजाली थोड्यांनी पाड केल्यात वेळाच्या म्हत्वा विशयांत करेक्ट पूण हांवें म्हळें हांव टायमार आसता पूण आनी एकल्याक रातचें म्हळ्यार म्हाका जायना वय टायम दिला त्या टायमार आसा एकलो 5 मिनटां लेट करना आयल्या रे आमचे आमी आतां खंय पूण आतां सुट्टाना थोडे वाटी मारिया 5 मिनटां लेट येता थोडे वाटी ते म्हज्यो गाडी तांकां काटिटा बत्ती करेक्ट जबाबदारी ना तुमकां हांव एटचें एटता कित्याक कोणीय जावं दी त्या दिल्ल्या टायमार थोडे फाटी सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आतांचें ट्राफीक ते थोडे फाटी सांगूंक जायना देखून हांव कालें करता हांगा 10:30 वरार येवन पावचें जाल्यार हांव 9 वरार घरा हांव सुटलो करेक्ट नंतर केदाळा ब्लॉक जाता कळना तो कोट केदाळा ब्लॉक जाता कळना होय तशें जाल्ल्यान आमी खंयच्या टायमाक पावाचे ती आमी एक मार्जीन दवरून सुटाचें पडटा तुमी युट्यूबार एक किरुचित्रा म्हणून एक केल्लें कोंबी आट म्हणून सांगून म्हाका भोव चड म्हज्या मोतीक लागले एक स्टोरी आनी कॉन्सेप्ट सो कोंबी आटाच्या एका कॉन्सेप्टा विशयांत म्हाका इल्लेशें सांगतात की कोरोनाच्या वेळार आमच्या डोल्लाबाच्या पुतान डेनलान फोन केले डेनला मातशी एक स्टोरी आसा करिया तुवें एक्टींग करिजे तो रोल आनी ऑल इन दाटून करिजे म्हणून
ॲक्च्युली कन्नडान करचें प्लॅन आसलें कन्नडा तो देवी म्हळ्यार एकल्यान कन्नडान स्क्रिप्ट बरयल्लो तो ताचो संगाती आसलो तो कन्नडान स्क्रिप्ट बरयल्लो म्हाका वाचूंक दिल्लो स्क्रिप्ट वाचलो हांवें म्हळें हो सब्जेक्ट कोंकणींत करया कोर्द काडटा म्हणून नासलें कोर्द काडटा वय सब्जेक्ट कोंकणींत करया कोंकणींत थोड्या गजालींक हांव टच करता तातूंत म्हळें करेक्ट कोंबे आट म्हळ्यार 2 कोंब्यां मदलें झगडें आनी ताका हांवें म्हळें एक काम करया आमची पेरमनूरची बोली म्हणून खाले आसा ती हाडया कोडयाच्या बोलीक क्लॅश खाले आसा ती दाखवया रायट तो एक कोंबे आट थंय तो एक कोंबे आट अजून चलोवन आसा अजून थोड्यांक आमची बोली म्हणटाना खंय एक तात्सार आसा त्या खातीर हांवें खालें केलें म्हळ्यार दाखयचें ती स्क्रिनार म्हाका थ्रेट्टायलें रायट थ्रेट्टायलें म्हाका कशें रिलीज करता पळय ते आमच्या भाशेक तो काले अवमर्याद करून आसा इवन म्हाका पयशिल्या गांवांत हांव न्हू थ्रेट्टायलां म्हज्यात गांवचो एक मनीस म्हणजे सांगातात आसलो मनीस हे आमच्या भाशेची मर्याद काडटात रे म्हणून गेला शुटिंगाक येवन पूण केदाळा पडलें थंय कित्याक आमची बोली आमी उलोवंक नजो करेक्ट आमी शिकली कोंकणी आमकां कित्याक अवमर्याद बगायचे तातूंत आमकां कित्याक उणेपण बगायचें म्हाका तें एक चॅलेंज आसलें देखून ही काणी कोंब्याटाची काणी डेनलाची डेनल जेसन आतां कितें आमच्या फिल्मांत सिनेमाटोग्राफी केल्या ताणें डेनल जेसनाची काणी निर्देशकय तोच हांवें ती तुळूची काणी घेवन ती देगेन दवरली आनी म्हजेच शैलीर संभाशण आनी स्क्रीन प्ले बरोवन गेलो स्क्रीन प्ले केलें हांवेंच संभाशण बरयलें हांवेंच पूण कालें आसल्यार आमच्या आतां कॉमेडी कंपनी युट्यूबार आयलां जाल्यार ताचे सगळे क्रेडिट्स वतात डेनल जेसनाक पोरस आमी कोंकणी मान्यता दिवस म्हणजे जगून इतल्या व्हडल्या गद्दाळ आयन आतां ह्या दिसांनी सगळ्यांनी बारी संभ्रम सोर इतिहास तशें म्हणटा आसतना त्या कोंकणी मान्य दिवसाचेर आमच्या चानी बाबान एक कडेन सांगलें आसा आमी सडावत म्हणचे अशें एका बोलयेक आमी सडें दिता आनी आपुट्ट कोंकणी उलय जे म्हण सांगून आमी सांगता आपुट्ट न्ही तेंता आपुट्ट भास उलोवची म्हण सांगल्यार एका भाशेच्या वाड्या खातीर एक अडखळ म्हणल्यार बरी आसा म्हण सांगून तांणी तांच्या आर्टिकल तांच्या भाशणांत तांणी सांगलें आसा देखून हाचे विशयान तुमची एक अभिप्राय हांव विचारूंक कशें येता आपुट्ट म्हणलो शब्द म्हाका आदाळ्ळो थंय आपुट्ट कोंकणी म्हळ्यार हांव चिंता चॅलेंज घालून सांगता कोणीय उलयना खंय पुणी एक शब्द बरशीत आसता इवन थोड्या कडेन कालें जालां म्हळ्यार थोड्या मान मनीस म्हणून चिंतेल्यांनी इंग्लिशाचे आसा तशे शब्द कोंकणी काडल्यात आसा तशे शब्द हाडल्यात आनी कोंकणीची विधवावळी करून सोडल्या ती गजाल दुसरी आनी थोडे शब्द खंय थोड्या हळल्यांनी आसले थोडे शब्द ती भाशेची गिरेस्त थंय हळल्यांनी कोण ती मालगडी आसात आतां 70+ म्हणटा ती कांय उलोवंक पुरो सोडल्यार उडेन तूं उलोवचें बट थोड्या कडेन आमकां आयकूंक मेळ्ळें गेलें ताच्या उपरांत थोडे जाण आसात हांव कोणाची नांवां काडना उलोवचे शैलेक फेमस जावन गेल्यात करेक्ट एक तांची बोली आसात एक हांव चिंता एक 99% आपुट कोंकणी उलोवची आसात तुमकां शीत सांगचे जाल्यार एक टायटस नोरोनान उलोवची शैली करेक्ट तांची ती भाशेची उलोवची रीत एरिक बाबाची कशें जालें तो क्रांतिकारी तो कोंकणी खातीर क्रांती केल्लो मनीस ताचे विशयान उलोवंक ना पूण तेंच भास म्हळ्यार आमी थोडी जाणां लज येता म्हजी बोली आतां मुसळ सांगचें आसता तुमी काले रे ती थंय हांवेंच थोड्या तेंपा पयलें आमच्या थोड्यांक तुमी काले रे तांच्या मदें उलयतना हिस्स उलयतात तुमी इल्लीशी रिपेरी करूंक जायना रे आतां हे उलोवचे मनीस आसात आतां तुजे कडेन उलयतना हांव कशी उलयतां आतां ह्या सिटीर तो मनीस बसलो जाल्यार तो तांची उलयता एक काळान तांणी करेक्शन करूं ना प्रयत्नय करूं ना करेक्शन करचें आतां म्हाका बघता करेक्शन करूं नजो म्हणून करेक्ट कित्याक करेक्शन करी हांव शिकली बोली हांव म्हज्या फ्रेंड सर्कलान थंय कोण पेरमनूरची बोली उलयता तांचे कडेन सुडाळ ती बोली उलयता आतां तुमी उलयता सुडाळ ही बोली उलयता मदें इंग्लीश कन्नडा शब्द येवंक ती गजाल दुसरी आपुट्ट म्हणून उलयना पूण ती शैली हांवें अडॉप्ट करून खाण गेल्या तशें ते कॉमेडी कंपनींत तुमी सुमार नाटक केल्यात सुमार ड्रामा करन तुमचे एक शो तुमी केल्ले आसात विंजल्ले आसात कॉमेडी कंपनीचे एक स्टार्ट करी जे म्हण सांगून कित्याक तुमच्या मोदीक आयलें ताची एक जर्नी कशी आसली त्या विशयान दिल्यार म्हाका सांगतात की भले तेली पहिले सीझन 1 तुळू कॉम्पिटिशन सुरू जाताना हांव नम्मा टीव्हींत या माया एक कॉन्सेप्ट करनासलो ताच्या पयले त्या सळगेन म्हाका नम्मा टीव्हींतल्यान कॉल आयलें ही लोंची टीम मालपड म्हणून तो म्हणून रंगतरंगा टीमांत संदीप शेट्टी सोनोर आयतारा मात्र आसतो हप्त्यामध्ये काले प्रदर्शनां येतात
संदीप शेट्टीचो रोल हांवें करीत आसलो प्रशंसाचे प्रशंसाचो कित्याक म्हणून ते एक म्हाका व्हडलें चॅलेंज जावन मेळ्ळें म्हाका सकाळीं सीडीएन दिल्या आय सुबगे नाटक आय सुबगे 11 सीनाचो नाटक 9 सीन संदीप शेट्टी आसा ओब्बा 9 सीन संदीप शेट्टी थ्रू आउट आसा सकाळीं म्हाका सीडीएन दिल्या संजय परफॉर्मन्स सांजेर टावन हॉलान नाटक ओके सांजेर टावन हॉलान नाटक थंय कसो वयर पडला म्हाका गोत्तू ना हांवें पॉयंट्स बरोवन सीडी पळोवची पॉयंट्स बरोवची इम्पॉर्टंट बरोवचे त्या दिसा वयर गेलो की ताचे उपरांत हांव एका वर्साक थंय परमनंट जालो ताचे उपरांत पोर एक दीस तांणी लंडन किंगी वेताना म्हाका एक चॅलेंज दिलें परत हांवें तें फिल्माच्या फाटल्यान आसलें खाणी येवंक जावना तेंय तशेंच आमचो नवो नाटक एक करी येत बिलकूल जायना म्हळें सो थंय नम्मा टीव्हीन तावन कॉल आयलें निकलोंजी बले तेलिपाले पंडत मलतोदल्ला टीम कोरोड म्हणून ऑलिन्सी वेगस आसलो शशिराज आसलो त्या गाणी एक टीम म्हणून केलें तेलिके कुडला म्हणून दिलें तेलिके कुडला दिल्या उपरांत आमकां थंय सेकंड प्लेस आयलें तेलिके कुडलाक ताचे उपरांत आमी बले तेलिपाले विशयान वचोना सीझन 6 परतो नवीन शेट्टीन कॉल करून नेलो ना टीम कामिंडो इंजी निकलेर्द बरोड म्हणून तेलिके कुडला टीम म्हाका परत्यान काल म्हळ्यार आमी तेगत आसल्या एक कॉमेडी कंपनी म्हणून नांव दिवन परत्यान गेल्या थंय कॉमेडी कंपनी नांव कोंकणीच्या हाका आयिल्लें न्ही तुळूक आयिल्लें परत्यान सीझन 6 गेल्या परत्यान ऑलवीक आपयलें सुनील क्रास्ता आसलो मारिया आसलें म्युझिकाक रवीन आसलो थंय मस्तूराणी म्युझीक दिलां सीझन 1 प्रिन्सन लोबो म्हणून आसलो राणीपुरा सो वेडसन आसलो तांणी पुरो म्युझीक दिलां हांगा आमकां म्युझिकाक म्हणून एकलो मनीस सेट जालो तो रवीन माटेस इवन ताच्या विशयांत फिल्माक येताना उलयता कित्याक म्हळ्यार तो म्युझीक मॅन न्ही हांव तुळून तो तुळेर एवडल जोड केल्लो ती हांव लॅपटॉपांत सॉफ्टवेरांत नाटकाक म्युझीक बॅकग्रावंड प्ले करनासलो तेंच येवन रविनाक शिकयलें आनी रविनान तें कंटिन्यू केलें आतां म्हाका ती म्युझिकाची एक कालें जबाबदारी ती इल्लीशी हळू जाल्या ताका एक पडे सांगून दिला तो करता आनी सॉफ्टवेअर तसो सेट करता तशें म्हणटना भले तेलिपालें सीझन 6 आमकां सेकंड प्लेस मेळ्ळें थंय तावन मागीर आमकां एक 2-3 कडेन शोज मेळ्ळे कॉमेडी कंपनी म्हणून रवीन म्हणलो आमी एक काम करया कोंकणींत करया म्हणून कोंकणींत येवन कॉमेडी कंपनी शो म्हणून स्टार्ट केलें कॉमेडी कंपनी शो म्हणून स्टार्ट केल्या उपरांत आमकां एक सुरवात जायची न्ही कोणी आपयनात कोंकणींत शो दिवंक माणसो म्हणटा फोन आयले लुयाबाचे तुमी एक नाटक करियेत गी नाटक न्ही लुयाब अशें एक कॉन्सेप्ट आसा ते 2 वरां व्हरूंक जाता हां व्हरता आमकां मदें 2 कडेन 5 मिनटाची ब्रेक दिया आमी व्हरता मुक्काल वरांचे 3 स्किट आमचे रेडी आसात म्हणून एक्शन रेडी नात ते एक धैर्य आसा अकरेच्या गडये पूण आमी कालबडीकन वयर घालता म्हणून बसल्या तो हळू सुनील क्रास्ता तो चड तकली आटयता स्क्रिप्टवर बस हे नाका हें काट कराडे अशें हाडया तशें हाडया म्हणून पयल्या दिसा पर्यंत 1.5 वरांचे प्रोग्राम मात्र आसा आमचे कडेन ओके 2 घंटे एक स्किट ना आमचे कडेन कालें करताय आतां लुयाब मारता आमकां लुयाब गॅरंटी मारता आमकां 1.5 घंट्यान मुख दिल्यार कालें करचें म्हणटा SCSPG ट्रॅव्हल्स आनी एक स्किट आसा तो काडलो भायर स्किट एक सीन करेक्ट एक सीन काडलें तें शार्प केलें तातूंत मारियाचो पात्र नातलो तातूंत मारियाचो पात्र हाडलो एका दिसान ताका पंची ना एंड पंची समगट ना कांय ना लास्ट स्टेजीक येवच्या पयलीं एंड पंच मेळ्ळो हळ्या तुमी अशें सांगा हांव अशें म्हणटा स्किट आनी तो इतलो बरो जालो की ताचे उपरांत आमकां मस्त शोज मेळ्ळे थंय आमी कॉमेडी कंपनी बिल्ड जावन आयल्या कॉमेडी कंपनीच्या बॅनरार नाटकी करना आसा आतां कॉमेडी कंपनी शोय करना आसा फिल्मी एक जावन गेलें एक सोपण पडलें बरें आनी अशें म्हणटा आसतना कॉमेडी कंपनीचो एक बळवंत हातेर वा बळवंत सांदून तुमकां आसलो तुमचो खास मित्र सुनील क्रास्ता बजाल आनी तांचें एक अवचित मरण बिकॉज हार्ट अटॅक जावन तुमचेर एक कित्याक म्हणून तुमची तुमी त्या दीस श्रद्धांजली भेटयली आमी तो व्हिडिओ हांवें पळयला त्या दोळ्यांच्या त्या दुकान कित्याक म्हणल्यार नाल्यार नेल्लू बाबान ते रडचे आमी सडावत खंय पळोवना पूण त्या दीस तुमचो एक हातच मोडून पडल्या बरी तुमकां एकदां बगुलें ताचे विशयान तुमी कितें सांगूंक आशेतात सुनील क्रास्ता बजाल तो सरल्या वर्सा फेब्रुवारी 6 तारखेर म्हयन्याळे मनशार आमी कॉमेडी कंपनी शो दिल्लो सुनील क्रास्ता केदाळे म्हणटलो हांवें कलांगणान शो करूं ना एकपणी करी म्हणून तस्सो ताचो पयलो शो तस्सो ताचो क्रेसो शो कलांगणांत आनी
त्या शो उपरांत कॉमेडी कंपनीचो एक लीडर म्हणून हांवें सुनीलाक दिल्ली जबाबदारी. सुनील आज तूं जबाबदारी. तुमी आतांय काही म्हणे फोटोज पळयल्यार कॉमेडी कंपनीच्या तर्फेन बुक्को खाण गेलो ताणें स्टेजीर त्या प्रोग्रामाक. हांवें खाण घेवना जबाबदारी हांवें ताका दिल्ली. कॉमेडी कंपनी आनी काल आसलें तुवें सांबाळचें लेखपाक परत तुवें पळयचें उरलें पुरो हांव निर्देशन ही स्क्रिप्ट ही हांव करतां ती म्हाका सोडली गजाल. थंय जावन फेब्रुवारी जालो मार्चाक आयल्या. मार्चाक येताना म्हजो सुनील लागल्याचो बर्थडे 17th. एक रिवाज आसली कुलशेक हांगा शक्तीनगरांत रवी नाचें घर आसलें. कोणाचो बर्थडे येता ताच्या घरा एक केक व्हरची आनी इल्लेशें गमत करचें ल्हानशें मोठार तुमची party ल्हान. वेळार आमी मात कॉमेडी कंपनी संदे मात. त्या दिसा केक आनी बरो हाडल्या. पार्टीक जाय जाल्ले आयटम म्हटल्यार कोणा कडेन फोनार उलोवन आसा अशें करता आसा गॅस्ट्रीक म्हणून गॅस्ट्रीक जाल्यार रविनान कालिंग एक आयुर्वेदीक कालिंग एक टॅबलेट कालिंग आसली ती दिली. ते चिक्की टायप आसलें तें तशें कुडकी काडून खातलो तो. उनुदाक दिसान पियेलो थंय. सगळें जालें. केक कट केली सगळें जालें जेवण जालें. ताच्या वेताना पयल्या माडी येताना सकयल देंवून येयलें ओ म्हणटा हांगा हाडलो म्हणजे गाडी दवर हांव पावयता तुका एक हॉस्पिटलाक या. नाका 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 म्हणलो गाडी 2 व्हिलर स्टार्ट केलो वन्न गेलो एकदम फास्ट गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी फोन सुनील क्रास्ताक हार्ट अटॅक जाला एडमीट केला म्हणून. आटा फकत जायना कशें काण घेताय तूं. पयले दिसा म्हजो बर्थडे सेलिब्रेट करता हांवें हॉस्पिटलाक आपोवन व्हरता म्हणलां ताका तो येवना म्हणजे सांगता घरा पावयता म्हणलां तो रागान गेले बरी गेला त्या दिसा कित्याक गुर्तू ना. दुसरे दिसा ड्युटेक वायस सरतना कालिंगी दूख सर जाली म्हणून तोच कार ड्रायव्ह करून गेला आनी मदें मदें कार रावन उमेट केला ताणें तोच वचून एडमीट जाला. आनी त्याच दिसा ताका स्टंट घाला. आनी ताच्या दुसऱ्या दिसा ताका एक MC कुलशेखरांत स्टंट घाल जाला. म्हाका फोन आयले निलो शिशी MC काणी गेले आसा तुवें वचून खरी जेवण. म्हाका थंय उलोवंकूच जावना. MC करतना मुस्तान विचारलें काल जालें हांवें मागीर रडोवन विशय सांगली लोकांक अशें अशें जालां असलें मनशान करी जे आसलें आज कार्य हें भोवशें मस्त बरें करून करतो आसलो तो अशें न्हिदला स्टंट घाल ताच्या खातीर मागी आमी म्हणून. ताचे उपरांत आमकां कॉमेडी कंपनी शोज आसले मेळिल्ले त्या वेळार मेल्स्टन लुद्रीक म्हणून कटीलसो एकलो भुरगो मेळ्ळो ताका काण घेवन आमी पुरा वयर करून तेंच्या थंय कर मुग्दी केल्या. पूण सुनील आसले बरी भोगान जातले. ताच्या उपरांत 1-1.5 म्हयनो आसलो तो पूण करेक्ट रिकवरी जावन नासलो. ताच्या घरा आमी उपरांत प्रॅक्टीस करतले. तो स्टंट घालून घरा आयल्या प्रॅक्टीस करतले आमचे स्किट उपरांतले शोक प्रॅक्टीस करतले. त्या वेळार तसोच तो प्रॅक्टीस होता उठोवन येसो मनीस न्ही. आमी भितर प्रॅक्टीस करनासतना तो भायर वॉक करनासलो कालिंगी समज जावन आनिल्लो कालिंगी म्हाका भेंबे दिसता म्हणून तसलो. पूण सेकेंड ओपिनियन खाण घेवचें आसलें म्हूण बघता म्हाका. सेकेंड ओपिनियन खाण घेवचें आसलें ते कित्याक रिकवर जायना. थोड्यो गजाली हांवें आयकूंक मेळिल्ल्यो आसात पूण ते हांवें हांगा आयकल्ल्यो गजाली सांगल्यो जाल्यार त्यो आनीक चड स्प्रेड जातात देखून हांव तें सांगूंक वचना. हांवें इतल्यान सांगचें ताणें सेकेंड ओपिनियन खाण घेवचें आसलें. मागीर एक दिसा 1-1.5 म्हयने उपरांत स्टंट घाल्या 1.5 म्हयने उपरांत सकाळीं म्हाका एका मनशाचे फोन आयले सुनील सरलो खंय. काल पिशें उलयताय काल सुनील सरलो काल राती उलयला म्हजे कडेन न्ही गुत्तू ना कन्फर्म करतो म्हणून. हांवें हरशींचे पर्यंत ताच्या मिसेसाक फोन केलो काल ती रडोवन आसा. काल येयली न्ही बाय सरलो म्हणाली. सीदा आयलो उरल्यांक परत थोड्यांक परत फोन केले मोर्चेरींत आसा कळ्ळें सीदा गेल्या. काल पळयताय ते काल म्हणटात म्हज्या जिवितांत म्हज्यात काळजाचो कुडको काडून उडयतात पळय तशें जालां म्हाका. कित्याक आमी मस्त अटॅचमेंट आसलें. 2 दीस ताका फोन करिना तो म्हाका फोन करून विचारतालो हुशार नासले रे नेलू कितें फोन करूं तुवें म्हणून. काल एक बरें बॉन्डिंग आसलें. आनी ती श्रद्धांजली म्हणच्या की म्हाका ती म्हज्या माथ्यार पडटाना म्हाका बगुल्लें कालें उलयजे ह्या मनशा विशयांत कालें उलयजे. कालिंगी कालें म्हणटात पळय ताका उतरां नात म्हजे कडेन.
पूण एक ताका आशा आसली सुनिलाक एक फिल्मांत अभिनय करिये हांवें म्हाकाच व्हडल्या स्क्रिनार पळयये कॉम्बॅटान ताणें एक्टींग केलें कॉम्बॅटान मी प्रिमियर घालें 2 फावटी पूण तें पळोवंक तो नासलो तो नातलो करेक्ट तो नासलो ताची मिसेस आयली ताचे पयलीं एका कन्नडा फिल्मांत ताणें एक्टींग केल्लें पूण तें रिलीजच जावना करेक्ट भोवशा आसलो तर आमच्या फिल्मांत मेजर पात्रांत आसतो आसलो खंडीत आनी म्हजी जबाबदारी हांव चिंता एक 75% उणी करतो आसलो कित्याक म्हण ताणें एक सांगलें म्हाका निल्लू आमी एक फिल्म काडया पयशांचें टेन्शन तूं काणये नाकाय स्क्रिप्टाचें डायरेक्शनाचें टेन्शन तूं काणये उरलें सगळें हांव पळयता म्हणून ताचे थोडे फ्रेंड्स आसात भांगार भांगार मनीस ते आनी कालें म्हळ्यार ना म्हणनात ते करेक्ट ताजे फ्रेंड सर्कल आसल्यार तशें आसा करेक्ट आमी जिवितांत कितेंय जोडता जाल्यार एक आमचें कुटुंब नॅक्स्ट आमचे फ्रेंड्स करेक्ट सुनिलाक आसले तगले फ्रेंड्स हांवें म्हजे जिणयेंत पळोवनात म्हजे कडेन ना हांवेंय 2 खाण घेवनात म्हाका थोडे आसले पूण गोत्तू ना म्हाका संदर्भाक लागून आतां फ्रेंड्स म्हणून आसात पूण फ्रेंड्सांक चड वॅल्यू दिना हांव कित्याक म्हळ्यार खंय बसून आसल्यार नाटका विशयांत फिल्मा विशयांत करेक्ट तें चिंता सोडल्यार इवन फाल्यां म्हाका जेवंक सांगी चिंतिना करेक्ट फाल्यां म्हाका जेवंक कालंगी एक गरज ती करपूनच आसची पडटा करेक्ट एक पटी रंग लायल्या उपरांत तो मरता पर्यंत वचना देवाना देखून आमी कालें केला म्हणजे आमच्या फिल्मांत मेकअप तो करूना तशें म्हणटा तुमी सांगलें ताचें एक सोपान मीस करच्या खातीर तुमी माय डियर फादर म्हणलें हें एखादा कंप्लीट कर्नाटक कर्नाटक सोपान जारी केलें कर्नाटक तें विसरलो कर्नाटक एक्चुअली प्रमोद पिंटो म्हणून गटागर आसा आतां कोंकणी साहित्य अकादेमीचो मेंबर करेक्ट थंय कात्रिना म्हणून एक शो जालो त्या शो वेळार स्किट्ट करूंक आमी गेल्ल्या हांव ऑलवीन ना स्किट्ट करचे पयले एक फावटी गेल्ल्या ऑलवीन नासलो ऑलवीन स्किट्टाक आयिल्लो हांव रवीन सुनील आनी मारिया कारार वयताना आमी एक कॉम्पिटिशन करिये बरें कॉम्पिटिशन करिये आनी अर्लें कॉम्पिटिशन जावन आसलो जो वेताना तो बंद जालो तो कॉन्सेप्ट फाटी येताना आमकां उलोवंक विशय ना हो विशय लिफ्ट केलो हर एक गजाली मालगड्या कलाकारांक सन्मान हो नाटक जाल्यार 1 लाख सन्मान ताजे आनी एक नाटक 2 दिसांचें कार्य इतलें व्हडलें कार्य करिये आमी आनी सोबीत तरेचें करिये आनी आमकांय एक नांव आसता आनी नव्या कलाकारांक उक्तडाक हाडल्या बरें जाता म्हणून सगळे प्लॅन आमी हांव भोवशा तो सदच्या 1 म्हयन्या पयले कोण उलयल्या सगळे प्लॅन करून जाल्ले इवन पयशांचें ताणें सांगलें पयशांचें तुमी टेन्शन करनाका पयशांचें कांय टेन्शन करनाका इवन सन्मान केल्ल्यान की आमी कॅश दिवंक आसात तेंय हांव करता प्रायज बीन जाल्ल्यान की कॅश दिवंक आसात आनी कोण एंट्री दिता तांचे कडेन पयशे काडून येवंक नात ओके रजिस्ट्रेशन फीज नात इतलें पुरो एक पॅक करून आमच्या मतीन घालून गेल्लो तो खंय बरोवन दवरना पूण एक प्रोग्राम म्हणून पॅक करून आमच्या मतीन रिगोवन गेल्लो तें ताचें सोपान आसलें करिये म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताणें तितलें उलोवंक कारण आसा कॉमेडी कंपनीचो लिडर तो आसलो त्या वेळार करेक्ट आनी ताच्या माथ्यार ताका खंय सोपान आसलें कॉमेडी कंपनीचो लिडर हांव जाल्या उपरांत हांवें खालेपणी करिये पूण तें ताका करूंक साद जावना पूण ताणें कशें तो सोपणेल्लो कशें आमच्या मतीन घाल्लें आसा तशें आमी जारी केलां तें जारी केला तशें म्हणटा आसतना आमी तुमच्या फिल्माक येवचें जाल्यार माय डियर फादर वता नवो एपिसोड येताना ऑलरेडी ते भायर येवन आसता की काल्यां भोंवतणी सप्टेंबर 20 आनी 4 तारखेक ते मोकळीक जावचार आसा आमच्या थिएटरान पुराय मेळचार आसा तशें एक फिल्म करी जे म्हूण सांगून एक काणयेच्या विशयान जावन या फिल्मा विशयांत बाकी ते सांगूंक आसा तुमी सांगेत सप्टेंबर म्हयनो आमकां सड्ड लागशिलो सोपाण अशेंय आसलें सुनील क्राफ्ताचें आसलें कित्याक ताचें सोपाण म्हूण हांव मुखार गेल्यार खंयी म्हाका थोडे जण म्हणूंक पुरो तो ताचें नांव करून मार्केटींग करता म्हणून ताचें नांव काणी तें नाका म्हाका इवन आमी खंयी सांगना हें फिल्म सुनिलाचें सोपाण म्हणून कित्याक म्हळ्यार दुसरें कार्य करूंक वेताना म्हज्याच थोड्या मनशांनी सांगल्लें आसा वो पॉयंट तांणी आयकाचे हें कोणाचें सोपाण खंय म्हणून करेक्ट देखून हाचे कडेन कांय ना वो दुसऱ्याच्या स्वप्ना फाटल्यान येता आनी घराक करून घाल्लें कांय ना म्हणून ओके ऑफकोर्स हांव घराक करूना पूण आवय बापा म्हज्या आवयक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्याक जेवंक कांय उणें करूना तितलें पुरो म्हाका तृप्ती आसा गुत्तून आनी खंय पावता म्हणून तशें माय डियर फादर नांव मागीर आयिल्लें तें अस्मिताची फिल्माची पब्लिसिटी इन्चार्ज आमकां दिल्लें तशें 22 सप्टेंबर आमी एक अशें बसून उलयतना 2023
हांव रवीन मारिये आसले भोवशा आमी उलयतना आमी एक फिल्म करया म्हणून दोगां भुरगीं आसूं बापूय एक ल्हानशी काणी उलयल्या 2023 सप्टेंबर 22 दीस सुद्दां आसा म्हाका उलोवन गेले ताचे उपरांत अस्मिताय बरें दवरून आसा आमी पब्लिसिटी करनासा कित्याक पब्लिसिटी कॅपॅसिटी आमचे कडेन आसा आमकां तो कळ्ळें आमी केल्यार जाता मार्केटींग चान्स आसा आमकां आमी आमच्यान ती एक फिल्म करया ओके सुनील ना त्या वेळार पूण करया काणी जरयली हांवें न्ही रविनान हर एक दीस रात म्हणल्यार बरी खाली एक पॉयंट आयलो इमिडिएट हांवें फोन करचें एक ताणें फोन करचें म्हाका लगभग 10 म्हयने आमी मतीन मात्र जरयली ही काणी जरोवन थोडे पात्र बदलाले थोडे पात्र आमी चिंतले 3 तासांत आतां कितें फादर म्हूण केला तो पात्र एक आवयसो आसलो पात्र आमी खंयी मागीर आवय विशयान मस्त फिल्मां येवन जाल्यांत बापायक थंय आमी मेजर पात्र दिया म्हणून जाता सगळी काणी जाल्या उपरांत आमी नांवांच्या सुज्ञेर पडल्या खंयचें नांव दिवचें एक मेन उद्देश आसलो आमी कोंकणी नांव दिल्यार थंय टायप करतना सोशल मिडियान जावं युट्यूबान सर्च करतना कश्ट जावलो जो आतां कर्नाटक इंग्लिशान बरयतना KOR जाता तशें म्हण तल रगळे जावन जो इंग्लिशींत नांव आसलें वण्णा म्हणून तशें सोदनेर फादर म्हणून नांव आयलें म्हाका खंयी बरें बगोना इमिडिएट रविनान माय डियर फादर म्हणून घालून एक इमोजी जाली अशें कारण म्हळ्यार तो त्या नांवान सिरियस नासलो म्हाका बगलें आया हें बरें आसा माय डियर फादर हें आमची स्टोरी कनेक्ट करूंक जाता इजिली कशें कनेक्ट केलां म्हणून तुमी फिल्म पळया स्पेशली माय डियर फादर न्ही माय डियर फादर कशें कनेक्ट केलां तुमकां फिल्म पळयल्यार मात कळटा माय डियर फादर फिक्स केलें आनी थोडे पात्र बापायांचेर आमी बिल्ड करून गेल्या अशें जावन प्रोडक्शन हांवें एक डेट सांगली उडासा सप्टेंबर 22 इसवी 2023 2024 सप्टेंबर 23 आमी मुहूर्त दवरलो बर्ती एका वर्सा उपरांत 2025 सप्टेंबर 24 आमी रिलीज करता आनी एका वर्सा एका दिसा उपरांत ती आमची जर्नी ह्या मध्ये म्हाका एक दोगा तिगांनी एक एमावंट दिता बसयल्लें तांणी म्हाका मांकोड करूं ना ओके म्हजे कडेन एक बॅकअप आसा दिता म्हणून बसयला गॅरंटी आसा म्हाका आतां नाकात पयशे शुटींग जावंक एक हप्तो आसतना मेळ्ळ्यार म्हजें काम चलिसायन जाता व्हडले एमावंट बसयल्ले म्हजी सनी गितांचे ग्राचार गोत्त ना तातूंत एका मनशाक हार्ट अटॅक जाले स्टंट जाले तो हॉस्पिटलायज जालो रेस्टार पडलो शुटींग सुरू जावंक एक हप्तो आसा कशें त्या मनशा कडेन पयशे विचारताय सोन सोडले आनी एक आसा न्ही आनी एक एमावंट आसा न्ही ताचे कडेन पयल्या रातीक त्या मनशाक फोन केला तर रिसीव करूं ना दुसरे सकोबार तो हॉस्पिटलांत आसा एक्सिडेंट जाला काल करताय तूं म्हाका 2 कांसलाक 2 हातांनी मारले बरें जालां कांय ना बॅकअप म्हणजे झिरो जालें आनी नेकल्यान दिता म्हणलें तो मागीर पाठीमुखार केलें ती गजाल दुसरी झिरो बॅलन्स शुटिंगाक डेट दिवन जाल्या युनिट बूक करून जालां कॅमेरा बूक करून जालां आर्टिस्टाक डेट दिवन जाल्या हांगा हांवें एखादो वेळार त्या डेटीक शुटींग ना पोस्टपोन करता म्हळ्यार नेक्स्ट डेटीक कोणी येत की म्हजे वाटून कोणी येनात हांवें एकच म्हळें रवीन तुमी खंयचें टेन्शन काडून गेनाकात फिल्म जाता दवलो दोगा तेका कुशीन दवलो चिल्लर रीण काडून गेले चिल्लर रीण काडून गेले म्हाका कळ्ळें ल्हान एमावंट जाय व्हडलो एमावंट दिनाकात म्हणून तशें सुरू केलें प्रोडक्शन आज हांगा पर्यंत हाडून दवरलां आतां हें प्रोडक्शन वयर पडोवन येतना म्हाका मस्त जाणांनी हेल्प केलां खाली आमचे मुवीचे रिव्यूज पळोवन थोड्यांनी म्हाका नेलून बरें काम केलां म्हणून म्हाका हेल्प केलां पूण आज हांव त्या दुडवाच्या खंतीर ना करेक्ट कितले इकला कितले होगडायला ते आमी हांगासर सांगून गेल्यार रिस्केर घालना सगळें हाकाच घालना तांणी हे मुवी केल्या खंडीत जावन ही मुवी आमी पळोवन तांकां सपोर्ट करीच्या म्हणून ह्या मुखार आमच्या विक्षकां लागीं हांव विनंती करता आमी आतां उलोवन आसल्या प्रमाणे कोंकणीची सेवा करची म्हूण सांगल्यार
पाटी आमकां बरें मेळटा की चड तापणां पडचींच चड वय. काही म्हणी एक कडेन बोगलांगी हांव काल्याक एक रंगमंच हांवें काण गेली काल्याक एक कलाकार जालो जिणेन आनी काले म्हणी करी येतालें कोणा म्हण केदार म्हणी बोगलांगी आनी एक बोगल्या वेळार तुमी कशें तांचेजावन भायर आयल्यात हाचे विशीं म्हाका इल्लें सांगतात तुम्ही एक शब्द सांगलो म्हाका इल्लो लागलो तो कोंकणीची सेवा म्हणलें तुमी ओके थोडे जाण कोंकणीची सेवा म्हणून करूंक पुरो आमी कोंकणीची सेवा करूना ओके सत्य करूना कोंकणीची सेवा करूंक आमी कांयच न्ही आमी कोंकणी भाशेंत कालिंग एक केला ओके म्हजी मायभास जाल्यार म्हज्या भाशेंत मुस्तानी म्हळ्यार म्हाका तुळूंत कित्याक करूं नजो जालें तुका अलें फिल्म अलें बरें फिल्म तुळूंत करी जालें अरे बाबा तर कोंकणीन बरें फिल्म कोण काडटा करेक्ट ओके मागीर पळया एक एक अलेंत करी जें म्हणल्यार आमकां सोपण आसलें तें आमी करून दाखयलां मागीर दाखलो करूंक आमी फिल्म करूना करेक्ट ते पयशांचे बोळय आमकां ना 100 दीस रावयचे दाखलो करीचे तें बोळ आमचे कडेन ना आमी त्या दाखल्यात हांव आमी नांव जोडूंक अशें ना कितले दीस लोक रावयता जाल्यार 100 दीस रावोवन दी करेक्ट लोकांचे बेसावंत जायचे आनी आमकां एक कालें प्रोडक्शन लोकांच्या हातान दिलां तें आतां तांचें करेक्ट तें बळशें आमी कितें तांच्या हातान दिलें तांणी वागयचें करेक्ट 100 दीस वागयल्यार आमकां व्हडलें बेसांव करेक्ट ह्या ताचें चड वागोवंक ही प्रती गजाल दुसरी करेक्ट आनी थोडे म्हणजे असो कोंकणी भास उरोवंक कोंकणी जिरोवंक कोंकणी जोरोवंक म्हणून साथ येतना मुखल्या पिळगेक पावोवंकय अरे एक फिल्म कितलो तेंप पळयतीत लोक करेक्ट युट्यूबार गेल्यार एक थोडी बडकां पळयतात आमचे आतां व्हिडिओ अपलोड जाल्यार तुमकां गोत्ता आमी कोंकणी उरोवंक जिरोवंक जोरोवंक मुखल्या पिळगेक बिलकूल न्ही कोंकणीन कालिंगी करीची आसली केलां सोडल्यार कोंकणी भाशेची सेवा बिलकूल न्ही आयकोंक मेळच्या विशयान तुमी सांगिल्लें आयकोंक हांव चिंता कोंकणीच्या मट्टाक खंयचो कलाकार एक दुसऱ्यांच्या कालें केळकुळां आयकता वायट आयकता हांवें लेखा व्हरतें सोड आयकलां लेखा व्हरतें आयकलां म्हाका अभिमानी कितले आसात गिताच्या अर्दे वांटो दुस्मान आसात कित्याक म्हूण गुत्तना हांवें कांय करिनासतना म्हाका दुस्मान उदयल्यात हांवें कितें केल्यार म्हाका आडपाय दिवचे मनीस आसात म्हजीं पदां थोड्या कॉम्पिटिशनांनी सादर जाताना म्हजें नांव सयत थंय काडूंक फाटीमुखार पळयतात म्हजें नांव काडूंक हें पद कोणें बरयल्लें म्हणलें एक सवालूच येना थंय कित्याक तांकां गोत्त आसता हें पद हाणें बरयल्लें म्हणून तवले प्रकार जाले आसात मागीर हांवें इतलेंच चिंतचें की कोण अभिमानान आमची पाडता पुरता तांकां आमी खंडीत जावन कालें म्हणटात अभारी आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा मुखारी तुमचो सहकार आशिता आनी कोण फाटल्यान उलयता कोण केळकुळां करता तांकां आमी आमचे प्रचाराचे प्रतिनिधी म्हणून काण घेता करेक्ट तांचे जावन आमकां प्रचार सोडल्यार दुसरें कांय मेळना कांय मेळना तितलेंच कोण वायट उलयता ते आमचे प्रचाराचे मनीस तांकां आमी प्रचाराक सोडलां करेक्ट तितलें मात तशें नेगेटीव पब्लिसिटी जाल्यार येवं ना पब्लिसिटी ओट्टारे आमचें नांव एक आयल्यार पुरो म्हणून नेगेटीव पब्लिसिटी म्हणच्याकी काय म्हणटात पळय जाय म्हणून फाय ओडतेल्यांक आमी चूक केल्यार ओके करेक्ट चूक केल्यार चूक म्हूण सांगा न्ही सांगूंक सांगिना चुकी जावनात म्हणना आमी कांय काय म्हणटात परफेक्ट न्ही आमी देवत मनीस न्ही आमी आमचे तावन मस्त जाल्यात पूण फाटल्यान उलयतेल्या कडेन जावनात म्हणलें तें सांगून दिता पूण केदार म्हणी बोगलांगी हांवें करनासतना दुसरें कालें केल्लें जाल्यार लायफान खंय म्हणी वयर पावतालो म्हणून केदार म्हणी बोगलें आसा गी थोडे फाटी बगल्ले आसा म्हाका हांव चिंता एक 15-20 वर्सां पयलें गल्फांत एक शो दिवंक गेल्ल्या वेळार म्हाका थंय एका मनशान म्हणलें आळे म्हजी एक स्टुडियो आसा तूं हांगा पळोवन राव त्या स्टुडियोचे इन्चार्ज तुका दिता तूं हांवें फोटोग्राफी स्टार्ट केल्ली मात ओके स्टुडियोचे इन्चार्ज तुका दिता तूं हांगा पळय तुका हांगा थोडे स्किट करून परत रावी येता म्हणून सांगिल्लें पूण म्हाका ही कोरोज म्हणटात पळय ती जोर आली थंय बसून ती कोरोज करपूंक जायना म्हूण गोत्ताल करेक्ट थंय केल्यार एका सीमीत करियर सोडल्यार म्हजीं स्वप्नां दुसरींच आसलें फिल्म काडया म्हणून त्या वेळार नासलें पूण खंय नाटक बरयचें ती बरें स्वप्नां आसलीं जाल्यार नाका बंद करया म्हूण बगुल्लें हें फिल्म अर्दें शूट जाल्या उपरांत आमच्या एका कलाकाराक एक्सिडेंट जाता सेक्टर शुटिंगा वेळार ह्याच फिल्माच्या एक्सिडेंट जाता एका लोकल आस्पत्र्याक व्हरता आमी थंय म्हणटा सर्जरी जायचे 80,000 जायचे ताचें हांगाचें कालें बोन कॉलर बोन कट जाला 80,000 जायचे आमी तुमकां 50,000 करता म्हणून अयो खालें तारल्यान सवयार घेवो 80,000 जातात 50,000 करता म्हळ्यार तातूंत म्हाका कांय कालेंगी आमी आनी एका आस्पत्र्याक हाडलें हांव नांव सांगिना नांव सांगल्यार सांगचें मस्त आसा एका आस्पत्र्याक हाडलें आस्पत्र्याक हाडिल्ल्या थंय आमी थोड्यांचे इन्फ्लुयन्स केलें
थोड्यांक थंय व्हडले जबाबदार आसले मनीस आमचेच मनीस आमी तांकां मेळ्ळे आमी रिक्वेस्ट केलें पूण आयकनात ना बाबा 50,000 दवरी नातल्या जायना नाही आमच्या खातीर कलाकारां खातीर एक विशेष कांय रियायत दिवया ना 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 ते 50,000 जाता तसं ते कांय करूंक जायना आमी 50,000 हाडा मागीर सर्जरी करया म्हणून मागीर हांवें कालें केलें हांव त्या दिसाचे कडेन म्हळें रवीन फाल्यां हांव शूटिंग बंद करया नाका जायना आमकां कोणी ना सपोर्ट करचें आमच्या आतां पयशे नासतना आमी देंवल्या हे 50,000 विचार नासात बंद करया नाका हें म्हणून रवीन खालें उलयताय नेल्लू आमी इतल्या जाणांक कमिटमेंट दिवन आमी सडन रावचें हें खालें करचें हें खालें पण जाता टेंशन करनाका म्हणून जियो अग्राराक फोन केलें तें नांव सांगता कित्याक ताणें म्हाका उपकार केला जियो अग्रार आमच्या फिल्मांत कलाकार सयत जियो अग्राराक फोन केलें जियो सर शेश जाला ताणें ताच्या सर्कलान थोड्यांक फोनां केलीं नेक्स्ट तूं डिस्चार्ज काण घे थंय सकाळीं हांव ताका वेनलॉकाक आपोवन व्हरता म्हणून हें नांव सांगता धैर्यान सांगता वेनलॉकाक आपोवन व्हरया म्हणून जियो सरांत येवन मुखार रावन हांवें ताका एकल्या दोगा तरणाट्यांक दिलें थंय हांव डिस्चार्ज करन त्या एका हॉस्पिटलांत हांव डिस्चार्ज करन वेनलॉकाक व्हरन थंय स्कॅनिंग परत करन थंय सुद्दां दाक्तर म्हणटा खंय खंयच्या दाक्तरान सांगलें तुमकां सर्जरी जायची म्हणून वखदां समज जाता तें बोन काट जावना तें इल्लेशें क्रॅक जालां तें ताचे इतल्याक जॉयंट जाता तुमचे पयशे गावंक पळोवन आसात आमी आमचे म्हण चिंचे आमकांच फाटल्यान खोट घालचे मनीस आमचेच आसात त्या दिसा भोगले आसात ताच्या उपरांतूय एक फावटी हांवें सांगलें आसा तेंगी एक हें रावय आसा कोणा जाय हे राटावळ नाका तो नाका आमचें जिवीत कशी अवगडायला आमी दुसऱ्यांचें अवगडावचें नाका म्हणून पूण सुनील सिद्धीक एक्सिडेंट जाल्ले तो आतां करेक्ट आसा जडा येवकलता फिल्मांनी फायटींग सीन्स करता पोरी आमचे वांगडा मेळून गेलो हे जाल्यार आमचे 50,000 गिळते आसले आनी धर्माक चिरते आसले ताका सर्जरी जावना समा आसा तो ही आमी आमची मनशांची मनशां करेक्ट तशें तुमची एक सुमार आसा जाल्यार एक घडीत तुमी आमचे कडेन मातून हांवें एका दोळा काणी सुरू केल्यार कांय हांव चिंता एक तुमी एक 15 एपिसोड करचे पडटले करेक्ट मागीर कित्याक म्हळ्यार तुमकां पर्सनली हांव वळखता जाल्ल्यान खंडीत जावन तुमी ती झरयल्ली वाट ती काडली दुकां आनीक हें एक फिल्म करीत जाल्यार तुमी खंयच्या एक काल म्हळ्यार ही नाय स्थिती मुशेर तुमी पावल्यात म्हणल्यार हांव खंडीत जावन जाणा आसा जाल्ल्यान आमचो आतां आसो एकच एक काल म्हणटात एक वाट आमकां आसची म्हण सांगल्यार आमच्या अभिमानीचो मोग मात्र येदोळ म्हणजे तुमी कितें करना आसा तुमकां मुखार व्हरूंक एक होप म्हणल्यार एक विश्वास म्हणल्यार बरें तुमचे ते रावून आसा आनी मुखार खंडीत जावन मेळटलो म्हणून हांव पाती येता अशें म्हणटा आसतना निमाणें आमच्या लोकांक एक तुमचे तावन कितेंय तुमच्या काळजांतले सांगूंक कशें येतात जाल्यार कितें म्हणून कशें येतात निमाणें निमाणें तर सुरविलें जाता थोडे फावटी ना हांव तेच सांगूंक आशेता की कॉमेडी कंपनी म्हणल्यार एक यूट्यूब आसा थंय वसा रिसेंट थोड्यो विडियोज आसात माय डियर फादर फिल्मा विशयांत त्यो विडियो पळया थंय फिल्म पळयले आनी कितें म्हळां तें एक पळोवन तुमी फिल्माक येवचें मन करियेत आनी फिल्मा विशयान मात्र कित्याक अक्रेक उलयता म्हळ्यार म्हाका आतां काल म्हणटात म्हज्या शिताची बशी म्हळ्यार ती मात्र हांवें ह्या फिल्मांत सगळें होगडावन जालां पूण म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका म्हजो हात सोडूना कॅमेरामॅन डेनल जावंक पुरो आर्ट डिरेक्टर जोसेफ मोंतेरो जावंक पुरो कॉस्ट्यूम डिझायनर डेनिस मोंतेरो जावंक पुरो आमचे प्रोडक्शन मॅनेजर मारिया जॉयस आनी आमचो एडिटर रवीन मार्टीस हांकां कोणाय की एक पयसो येदोळ दिवना हांवें एक सिंगल पयसो दिवना जाल्यार म्हजे सांगत आसात इवन सुशांत डेरील तोले परा अशें आसतना हांवें तांचे सगळ्यांचे पेमेंट दिले जाल्यार म्हाका कालेपणी येजे अभिमानी न्हय आसल्यांनी कोण येदोळ म्हाका दुरसोर आसल्यात 100-200 रुपया करस्कन थिएटराक येया हें फिल्म पळया तुमकां पसंद जाय नासल्यार गाडी हेटून वसा पसंद जालें तुमी 1-2 बरें उतरां उलोवन वसा आनी 4 जाणांक सांगा इतलें मात हांव तुमचे लागीं मागतां म्हजें मात न्हय सर्व कोंकणीच्या आनी हेर भाशेच्या कलाकारांक उत्तेजीत करचे सगळे हारबार आसचे कलाभिमानी जावन आमचे लोकांचे तशें जाल्यार इतलेंच तुमचे लागीं मागतां की बरें केल्यार बरें म्हणा वायट केल्यार तितूंक एक अवकाश दिया आनी खंयचें वायट केलां म्हणून सांगा इतलेंच सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता आनी कार्मेल कॅफे हांगासर
आपल्या लिजाबाई आणि ह्या सगळ्या तुमच्या पंगडाक सगळ्या संस्थ्याक काळजांत तावन म्हज्या पंगडातर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा सदांच तुमकां आभारी आसता देव बरें करूं देव बरें करूं. तर नेल्लू बाब तुमी एक बरें उतर सांगलें म्हाका. तशें म्हणटा आसतना थोड्या तेंपा आदीं आमचे स्टॅनी बाब हांगासर बसले, स्टॅनी बेड आतां हांगासर बसले. तांणी तांचें फिल्म आतां नोव्हेंबरान येवचें आसा. देखून ते म्हाका म्हणाले कोंकणीच्या मोगान कोंकणी उरोवच्या खातीर आनी कोंकणीचो बावटो काण तुमी हे मुवी पळय नाकात, बट बरें एक फिल्म आयला म्हण चिंतून एंटरटेनमेंटा खातीर आनी एक इल्लोसो वेळ तुमच्या टायम आमच्या फॅमिली सांगात वचून एक बरो कॉन्सेप्ट पळोवच्या खातीर फिल्म पळया म्हणून तांणी तांच्या फिल्मा वयल्यान सांगलें. आनी तिंत उतरां आज आमच्या नेल्लू बाबांनी सांगल्यात आमी कोंकणी जिरोवंक उरोवंक म्हूण सांगून आमी तरी चळवळी हांगासर कोंकणी भाशेंत केलां कोंकणी भाशेंत केला, माय कोंकणी भाशेंत खातीर कालेमणी म्हणून केला. देखून देकर्न आमची असल्या कलाकारांक आनी खंडीत जावन हे फिल्माची स्टोरी म्हाका गोत्त आसा जाल्यार खंडीत जावन हांगासर हांव सांगूंक शकता की देकर्न फिल्म पळया आनी असल्या कलाकारांक इल्लोसो आमचो तेंको दिवया. गोत्त ना फूल ना फुलाच्या पाकळी जाल्यार खंडीत जावन तांकां हेल्प करतली म्हणलें आमचो एक उद्देश. तशें म्हणटा नेल्लू बाब तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. आमी बसून असो जागो हर एकल्या कलाकाराक किंवा हर एक आमच्या सैऱ्याक हांवें सांगचें आमी बसून असो जागो आमचो इन्फेंटीचो श्राइन हांगासर आयलें मागलें येदोळ म्हणल्यार हांवें मागलें म्हाका मेळ्ळा म्हणटा आसतना आनी हो हांवें म्हणचो एक मॅनिफेस्टेशन कावचें म्हणून हांव चिंता कित्याक हांगासर साबार आमचे गेस्ट कोण आयल्यात. कार्मेल कॅफे जाल्या उपरांत तांच्या जिणेंत मस्त बरेंपण जालां. थोड्यांक काजार जाल्या काजारा खातीर राखून आसतली म्हाका जालां ऑलरेडी न्ही तुका जावचें नाका तुजी बायलेचें नाल्यार म्हाका मार पडोंक तशें म्हणटना काजारा खातीर आशिल्ल्याचे काजार जाल्यात आनी हांगासर आयले उपरांत खंयच्या ना खंयच्या रितीन तांच्या जिवितांत आशिर्वाद मेळ्ळ्यात म्हणटा आसतना देखून आज तुमच्या मतीन कितें आसा तुमी हांगासर सांगला आनी तो बाळोक जेजू ताचेर आशिर्वाद घालून तुमची जिणी सगळी नंदन जावन दी, तुमचे फिल्म सक्सेस स्मॅशिंग सक्सेस जावन भायर येवन दी म्हणून सांगून हांव आशेत आसतना तुमच्या जिणेक सगळें हांव बरें मागता. तुमच्या टिमाक तशेंच तुमच्या फिल्माक आमच्या सर्वीक्षक तर्फेन बरें मागता. देव बरें करूं देव बरें करूं. आनी नेल्लू बाब म्हाका सांगतालो कार्मेल कॅफेचे ते एक वर्ता अभिमानी म्हणून सांगून आमी अशें उलयतना सांगतालो तशें ते हांगासर आज आयल्यात. तुमकां वीक्षकांनो खंडीत जावन आयचो एपिसोड बरो लागला म्हणून हांव पाती येता. बरो लागला जाल्यार दयाकर 4 जाणां कडेन शेअर करा कित्याक एका एपिसोडांत तावन तुमच्या जिणेंत कितें तरी ल्हान बदलावण आयली जाल्यार हो शो करून आमी सार्थक जाल्ल्या बरी. देखून कितें बरें जालां कमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया, कितें बरें जावना तें मोगान आमकां तिळसिलें जाल्यार मुखल्या दिसांनी बरें करूंक आमी खंडीत जावन साधन करतल्या. तर येवच्या हप्त्यांत परत आनीक एक बरो एपिसोड काडून तुमच्या मुखार हांव आसतली. तुमकां करूंक अशें इतल्यांत कार्मेल किराणाक सबस्क्रायब करा, कार्मेल कॅफे पळोवन नंतर रावा, शेअर करा, लायक करा, कमेंट करा. तर येवच्या हप्त्यान परत मेळटा वरेक समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें.